हे होणार याचे आमची दुसरी कमिटी आमगेले योजनेची दुसरी कमिटी आमगेले हासनाच्यो तेका लागो की आमी कित्याक हे सगळें लागो की म्हणून डेव्हलपमेंट जातलें आमचो किती इशू आसले किती डिस्कशन जालें आज आम्ही लोटलीकरांनी सगळ्यांनी एक मिटींग आपयल्ली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिटींग ग्रामसभा जी लोकांक गेले आतां 6 तारखे हे म्हयन्याचे जानेवारी 6 ऑफ दीस मंथ जानेवारीक हें येयला प्रोक्लेमेशन येयल्लें ऑन पेपर सेयींग दॅट ऑब्जेक्शन्स गेली कितें आहा जाल्यार घालपाचें रिगार्डींग स्पोर्ट्स अकॅडमी आनी तुगेलो स्पोर्ट्स अरिना हिंगा आमगेलो IDC वेर्ना लोतली आमकां पडटा ज्युरिडिशनांत थिंगा सो तुवें घाल्लें सगळें कितें ऑब्जेक्शन आहा तें सांगाय की ते बांदपा सोदताय म्हण 1919 स्पोर्ट्स आहा थिंगा सो आमी लोकां कडेन आमी पंचायती मिटींग गेली आनी आख्खे फूल लोटले लोकांक कन्सिडर करपाक आमी लोकांकूय आपयले आनी कॉन्फिडन्सान घेयले आनी लोकां येयले कितें ऑब्जेक्शन्स आहाय जाल्यार आमी लोकांक विचारली लोकांनी जायतीं ऑब्जेक्शनां रेज केलीं थिंगा 25,000 नो डेव्हलपमेंट झोन आहा तें डेव्हलपमेंट जाता आनी ऑलरेडी कन्स्ट्रक्शन जालो आहा आनी आतां IBP आतां पास करता म्हणून लोकांनी जायतीं रेजोल्युशन घेयली आनी आमी ती नोट केलें आनी आमी आतां तांकां ऑब्जेक्शन आमगेली फॉवर्ड करतली थँक्यू हांव सरपंच ऑफ लोतोलीम रायलन फेर्नांडीस म्हजें नांव बजिलो डिकोस्टा आयज आमकां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्राम सभा कित्याक लागून जो वेर्ना क्रिकेट लोटले गांवांत क्रिकेट ग्रावंड येयला ताका आमची पयले पंचायत बॉडीन NOC दिली विदावट कन्वर्जन्साना आनी ग्रावंड स्टार्ट जालो इनॉग्रेट जालो पूण आजून तेंचे कडेन कंप्लायन्स ना कन्वर्जन्सानाक घेवना सो आमी तें क्वेश्चन केलें ताका बिसायड दॅट अनादर 25,000 स्क्वेअर मिटर IBPन एक प्रिंसिपल अप्रुवल दिला क्रिकेट अकॅडमी आनी मेन मुद्दो आसलेलो आयची ग्रामसभा ही आमी ऑब्जेक्ट करपाक आतां IPB म्हणटा आसतना तें म्हणटा कितें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडस्ट्री आमगेले गांवकारांक एकूच क्वेश्चन आशिल्लें ताका जाल्यार तुमी इंडस्ट्री कित्याक सेटअप करना प्रायवेट प्रॉपर्टीचे कितें IPB हाडटा हो क्वेश्चन आमी ग्रामसभा घातला आनी रेजोल्युशन केला हो आमी होल सगळ्या लोकांक मेळून आमी ऑब्जेक्ट करतले म्हणून बिकॉज आमगेली आतां जी विलेज आहा ती लोतली इट इज ऑलरेडी क्रावडेड विथ अ लॉट ऑफ मायग्रेशन आनी असले प्रोजेक्ट येयले जाल्यार तितून आनी मागीर डिस्ट्रक्शन प्लस इट इज ऑन द प्लेटू सो इट इज गोईंग टू हार्म द विलेज दॅट्स वाय वी ऑब्जेक्टेड हांव झुवेर फेर्नांडीस एक्स सरपंच लोतली आयज आमची एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा आसली आनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभेंत लोकांनी युनिवर्सली रेजोल्युशन मूव केलां की आमच्या गांवांत जो IPB हो प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो प्रोजेक्ट येवपा आहा तो आमकां लोकांक बिलकूल म्हणजे बिलकूल नाका सरकाराक आमचो एकूच प्रश्न आमचे जे दोंगर आमची शेतां आमची खाजनां कितें आहा तितलें सरकार प्रोटेक्ट करपा खातीर तें काबार करीत आहा सरकाराक आमी क्लियर कट मेसेज दिवपाक सोदताय लोक युनायटेड आहा लोक खंयचेय वाटेन हे असले नाक काडले प्रोजेक्ट जे दोंगर काबार करपाचे जे शेत काबार करपाचे आमचे पोट मारपाचे जे प्रोजेक्ट आहाय ते लोक खोपोवन घेवपा ना म्हणटच लोकां आमी सरकार आयज ग्रामसभेंतल्यान आमी रेजोल्युशन घेतलां कितेंय जावं आमकां कोर्टां वचूंक पडल्यार पडूं रस्त्यार येवपा पडल्यार पडूं सायटीर आमकां न्हिदोवंक पडल्यार पडूं आमी सगळे वाटेन तयार आसतले सरकारान हेजी मातशें चोत्राय घेवची की लोक रस्त्यार येवच्या आदीं हो जो प्रोजेक्ट सरकार लोकांचेर तापूंक सोदता तो सरकारान बंद करचो देव आनी 323/1F हे इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एरिया डिक्लेअर करपाचें आसा आनी कोणाक ऑब्जेक्शन आसा जाल्यार तें दिवचें म्हूण विदीन 30 days आतां इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एरिया डिक्लेअर करपाक पयलीं इन प्रिंसिपल एप्रुवल दिवपा पडटा IPBन आनी ही पड एरिया आसा ती जी 1919 पड क्रिकेट स्टेडियम पड आयला ती एरिया तांणी पयलीं 2023 पंचायती कडल्यान लायसन्स घेतलें कन्स्ट्रक्शन बांदपाक TCPनूय एप्रुवल दिल्लें बट ताजेर एक कंडिशन आशिल्लें की कन्वर्शन सांगात नासतना तुमच्यान कमेंट्स करपा जायना म्हूण वर्क आतां हेणी 2023 सावन 2025 तांणी हें काम चालू केलें आनी स्टेडियम कंप्लीट केलो आनी इनॉग्रेटूय केलो CM सावंतान
सो विदाउट कन्वर्शन्सानात तांणी कॉमेंट्स केले आनी पंचायतीन कसलेंच एक्शन घेवना. तांणी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स पयले इश्यूच करूंक जायनासलें विदाउट कन्वर्शन्सानात आनी 2 वर्सां काम चल्लें आनी कंप्लीट जालो बट पंचायतीन कांय एक्शन घेवना. सो नोव्हेंबरान जेन्ना एक ग्रामसभा जाल्ली तेन्ना आमी रेजोल्युशन घेतलें की पंचायतीन ते कन्स्ट्रक्शन लायसन्स रिवोक करचे आनी तांचें कन्स्ट्रक्शन डेमोलिश करचें म्हूण कित्या खातीर आनी रिस्टोर करचें म्हूण जमीन. आनी सेकंडली आमी रेजोल्युशन गेल्लें IPB इन प्रिंसिपल तेन्ना एप्रुवल दिला ते विथड्रॉ कर म्हणून लेटर करचें म्हणून. आतां इतलें जाल्लें आसतना आतां 7 तारखेर तांणी एक प्रोक्लेमेशन हें केलां टू डिक्लेअर नोटिफाय एज इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एरिया. आतां आयज आमी वेरियस पॉयंट डिस्कस केल्या ऑब्जेक्ट करपाक. पंचायती सांगलां टू ऑब्जेक्ट टू दॅट टू द नोटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एरिया कित्याक ह्यो जमीन आसा त्यो वयर फ्लॅटो आसा आनी सकयल रेजिडेन्शियल एरिया आसा सगळी आनी ते हे फ्लॅटो आसा ते रॉकी सरफेस ते आमचे उदक टेबल पावसान उदक टेबल आमचे भरता आनी मागीर ते वर्सभर सकयल घरां आहा तांकां उदक पावता. आनी हाका तेंकोन 24 लाख स्क्वेअर मिटर ऑलरेडी इंडस्ट्रियल एस्टेट जाल्ले आहा आनी तांणी एक इंडस्ट्रियल युनिटांनी बोरवेल मारून ते आमचे हे उदक यूज करता आनी आमच्यो बांयो आनी झोरी सगल्यो डिसेंबर जानेवारी म्हणल्यार सुकता आनी आमी उदका पातळेर जाता. सो हाका लागून आनी ह्याचो पळय प्रोजेक्ट आसा तांचो रिक्वायरमेंट इज 25,000 लिटर पर डे. सो 25,000 लिटर पर डे काडले जाल्यार लोकांनी उदक खंयचे पावतले आनी तांचे प्रोजेक्ट म्हणटा ते क्रिकेट अकॅडमी, हॉस्टेल ब्लॉक, हॉटेल, म्युझियम, विलास विथ होम थिएटर्स अँड स्विमींग पूल्स. सो हो प्रोजेक्ट कोडून येता की तो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट म्हणून. सो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पासून एप्रूव करपाक IPB कित्याक फुडें सरपा जाय आनी आमची इतली जमीन गेल्ली आसतना आनीक ताणें कित्याक IPB हें करप. सो हे सगळे पॉयंट घालून आनी मेन म्हटल्यार हे इतले इन प्रिंसिपल एप्रुवल दिला. आतां प्रोक्लेमेशन घालचे पयलीं केन्ना एक पंचायतीक पासून एक लेटर धाडूना बाबी आमी अशें हें करपाक सोदता. जमीन गांवची जमीन लोक इफेक्ट जातलो. एक तांणी कसलीच सायट इन्स्पेक्शन घेवना आनी हे तांणी म्हाका अंडर RTI दिल्लें आहा की आमी सायट इन्स्पेक्शन घेवना, आमी कसली स्टडी करूना त्या प्रोजेक्ट थिंगा सुटेबल आसा ना, ताजे इफेक्ट कितें येतलो. एक पंचायतीक एक लेटर केलें ना बाबा अशें प्रपोजल आहा आमचो आनी इतलें म्हणजे लोकांचे हेंच ना जाल्यार भाशेन कॅरच ना जाल्ल्या भाशेन ते फक्त IPB म्हाका रिटर्न दिला की आमी फक्त 2 क्रायटेरिया पळयता. एक इस्टेटाक कितलो रेवेन्यू येतलो तो आनी एक एम्प्लॉयमेंट कितले येतलो तो. आतां तांणी म्हटल्यार कितें 950 लोक एम्प्लॉय जातले फॉर द 5 years आनी 17.75 crore रेवेन्यू येतलो. सो हेजे वयल्यान तुमी पास करता म्हणपाचे बाद ताचे नेगेटीव इफेक्ट गांवाचेर कितें येतले, लोकांक कितें इफेक्ट जातलो. एक प्रपोजल घाला, एक्सप्लेन करा प्रोजेक्टा पंचायतीक सगळे म्हणजे तुमी डंप करतले आनी गांवांत घेवचे आनी हाकाच लागून आतां गोंयभर चल्ला ते सगळ्याक ऑब्जेक्शन जाता कित्याक लोकांक इन कॉन्फिडन्स घेनासतना तुमी अशें करता. सो ताका लागून आमी आतां रेजोल्युशन घेतलां की पंचायतीन तांकां स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन धाडपाचें एज पर द प्रोक्लेमेशन की आमकां हो प्रोजेक्ट नाका. हे सगळे रिजन्स घालून की हो प्रोजेक्ट नाका आनी तांकां इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एरिया दिवचे न्ही म्हणून. आनी इतलें कोण ऑब्जेक्शन करून जरी दिले इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एरिया डिक्लेअर केलो जाल्यार रेजोल्युशन घेतला की पंचायतीन मुखार कोर्टान वचपाचें आनी चॅलेंज करपाचें म्हणून. आनी सेकंडली आनीकूय रेजोल्युशन घेतला की मेमोरंडम सेपरेट इंडिविज्युअल मेमोरंडम दिवपाक आमचे नुवे कॉन्स्टिट्युएन्सी MLA डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, चीफ मिनिस्टराक आनी चीफ सेक्रेटरी की हे असले हे आमच्या गांवांत नाका, असले इतले आमकां इफेक्ट जातलो सो हे गांवांत नाका. सो ते दिवचे म्हणून ताका इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एरिया डिक्लेअर करचे न्ही म्हणून. तुमचो ओपोज आसतलो सारको आमचो ओपोज आसतलो. जरी तर तांणी इतले करून इतले ऑब्जेक्शन एक्सप्लेन करून जर केलो आमचो ओपोज नॉट ओन्ली इन द कोर्ट, आमचो ओपोज ग्रावंडारूय आसतलो
कित्याक असले प्रोजेक्ट आमी जाल्यार आमचे ऑलरेडी तांकां आनी 13,000 वयर ताणें ऑलरेडी डिक्लेअर केल्ले आहा. अशें करून तूं प्रायवेट लँडान तुवें समज तूं इंडस्ट्रियल एस्टेटीक जाली ती जालीच इतले इफेक्ट आमी कोण आयज गार्बेज उडयली फाल्यां आनी कितें केलें अशें पोल्युटींग इंडस्ट्रीज आयल्या हें आमी सगळे सद्या फेस करता आनी हेंय तुमी आतां आमचेर घालूंक सोदता तें आमी आनी घेवचें ना. थँक्यू.